18. 내가 무겁고 보다 오셔 남지 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोविन बेनेडिटो पेरेरा ताच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया आनी ताच्या गोरेबेपासतूय मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या राजू विनोदकर देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपल्या जल्माचो दीस मनयता एलरिक पेरेरा तशेंच आमची भयण जॉरेन्सिया बार्बोजा आयज लग्नाचो साक्रामेंत जोडटा देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाक आमची तयारी सुरू करता आसतना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी भोव करून आमची नवी फिरगोज गवळीक सभा जेन्ना आमी घडोवंक वेता फाल्यांच्या दिसा तांचो निमणो रेतीर आनीक एलिसांवां जातली जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या आमच्या तयारी केल्ल्या भावा भयणांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी एक बरी फिरगोज गवळीक सभा उर्बेवंत आमकां मेळूंक आनी आमची फिरगोज जिवाड उरूंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या गोंयचे पासत ह्या दिसांनी जायते मुद्दे आमच्या दोळ्या मुखार आसात जाल्यार आमचें सोशियो पॉलिटिकल सिट्युएशन गोंयचें मतींत दवरून आमच्या गोंयचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमचो वावर आमी सदांच एकमतीन आनी खुशालकायेन करूंक फावो आनी जो कोण आपलो वावर बरे भाशेन एकमतीन खुशालकायेन करता ताका विसवूय फावो. जाल्यार जायते फावटी आमी आमच्या वावरांतूच इतलीं गुल्ल जावन गेल्या विसव घेवंक चुकल्या देवाशी येवंक चुकल्या आनी देव आमकां दिता त्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घेवंक आमी फाटीं उरल्या असलें आमच्या चुकीचें. हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुखदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो व्हड अपराध ह्या पातकां घेवन सदांच सांगपार न्हय सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पदेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सगळ्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सालोमाव राजा गाबोन दोंगरार येवन भेटूंक गेलो, कित्याक हो दोंगर सगळ्यावन व्हड आसलो. थंयचे वेदीचेर सोलोमोवान 1000 होम भेटयले. गाबोन दोंगरार सोर्वेस्पोर सोलोमोवाक रातचो सपनान दिश्टी पडलो आनी देवान म्हणलें, म्हजे कडचें तुका कितें जाय तें माग. सोलोमोवान जबाब दिलो, तुज्या सेवका आनी म्हजे बापाय दाविदा विशीं तुवें व्हड बोलेपण दाखयल्या, कित्याक तुजे मुखार तो विस्वाशीपणान, प्रमाणीकपणान आनी सरळ मनान चल्लो. आज पर्यंत ताच्या पुताक ताच्या सिंहासनार बसोवन तेच बोलेपण तुवें ताका दाखयलें. आनी आतां सर्वेस्परा म्हज्या देवा, दावीद म्हज्या बापायचे सुवातेर तुज्या सेवकाक तुवें राजा केलोय. पूण हांव आजून भुरगो आनी म्हजेंच जिवीत कशें चलोवचें तें लेगून हांव नकलो. तुवें वेंचून काडलोले पोरजे मदें तुजो सेवक जियेता. ही एक व्हड पोरजा, मेजूंक लेकून जायना तितली. वायट बरें तें विवेकान वळखून तुजे पोरजेचेर अधिकार चलोवचे खातीर तुज्या सेवकाक तुजवितेच्या गिन्यानाचो कोर. नाजाल्यार एक व्हडले तुजे पोरजेक कोण चलयतलो. सोलोमोवान असलें मागणें केलें म्हूण सर्वेस्पराक चड मानलें आनी देखूनच सर्वेस्परान म्हणलें, तुवें इतलेंच मागलें आनी न्हय तुका एक लांब आव, ना म्हूण गिरेस्तकाय, ना म्हूण तुज्या दुस्मानाचो प्राण. पूण सारकें तें विवेकान वळखून तुका गिन्यान मागलें. देखून तुवें मागलां तितलें हांव तुका दितां. आजून कोणाक दिवंक ना आनी ह्या फुडें कोणाक मेळचें ना तसलें बुद्धीचें आनी विवेकाचें गिन्यान हांव तुका दितां. ते भायर तुवें मागूंक ना तेंय बी दितलो. म्हणजे खंयच्याच राजाक ह्या आदीं मेळूंक ना तितली गिरेस्तकाय आनी मोहिमा हांव तुका दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तरणाटीं पातकावीण कशीं रावतलीं तुज्या उतराक पालो दिवन. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञे वेलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुजेर पातक कोरिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. तूं सगळे परस वंदिवंत सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या ओंठांनी हांव उच्चारीत आसां. सगळी दोन गिरेस्तकाय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव
संतोशी जाला. जबाब: तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार: जेजू म्हणटा, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मदूत जेजूशी एकठावले आनी आपणें जें केल्लें आनी शिकयलोलें तितलेंय तांणी ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. कित्याक येतीं वेतीं इतलीं जाणां आसलीं की जेवूंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी व्हड्यार चडून ते एके एकसुरे सुवातेर गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सोबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोंगरां तावन थंय वेगीं वेगीं गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी व्हड्यांतलो भायर सरतना जेजून पुस्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तांचे ताका चुरचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. भाव भयणीनो, आयज आमचो नियाळ करता आसतना जण एकल्यान आमी आमच्या मनान हाडूंक गरज. कितें कोत्ता तूं? वॉट आर यू डुईंग रायट नाव? सद्याक तुज्या जिवितांत तूं खंय आसाय? वो कसल्या वस्तूंनी तूं आयज बिजी आसाय? आयज हें बिजी म्हणटा तें तर आमकां चड आयकूंक येता. फ्री म्हणलेलो आयज कोणूच ना. आनी ह्या पासून जायते फावटी आमी एकामेकाक सांगता, फ्री आहा तेन्ना मातसो कॉल कर, फ्री आहा तेन्ना मेळ. आनी आमचें घडये उलोवपूय जायना, मेळोवपूय जायना, कित्याक आमी सगळीं बिजी आसा. ह्या वेळार आमी जण एकल्यान चिंतपाक गरज, कित्यान बिजी आसा. भाव भयणीनो, सोलोमोन दाविदाचो पूत, तोय एक बिजी मनीस. हे शीस जेजूचे, तेय बिजी मनीस. शीस बिजी कित्याक जेजून तांकां काम दिवन धाडलेलें. धर्मदूत आसा तांकां दोगांक धाडलेलें, तांकां अधिकार दिवन धाडलेले, आपली पदवी तांकां दिवन धाडलेले. आनी ह्या वरवीं ताणें जायत्यो वस्तू करपाक जाय आसल्यो आनी त्यो तांणी केल्यो. बिजी उरले जेजूच्या वावरान. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, परतून येवन रिपोर्टींग ते करतात. आमी कितें कितें केलां, कितें कितें शिकयलां, खंय खंय गेल्यात. आपले अणभव जे आसात ते येवन जेजूक सांगतात. आनी दुबाविरेत जेजू खुशाल जाला असो दिसता. कित्याक हें सगळें जें तांणी सांगलें तें आयकल्या उपरांत जेजू तांकां म्हणटा, बरें, आतां तुमी वावर केला, आतां विसव घेवपाक गरज. आनी खरेपणी हो विसव कसो जालो तेंय आमी रोखडेंच पळयलां. ते विसव घेवपाक वचपाक करताले घडये एक पिकनीक कशी, पूण ते खंय वेतात ते जाणा जावन लोकांक आजून पासून गरज आसा. वो लोक आजून सॅटिस्फायड जावंक ना.
हो जो इतलो बरो वावर चल्लेलो आसा त्या वावरान आनिकूय आमकां ही देव कृपा वो ही बरेपणां हो फायदो आमकां मेळूंक जाय देखून तेच खंय वेतात थंयसर ते लोक पावलो. भाव भयणीनो, दुसरे वाटेन सोलोमोन पातशाय जावचे आदीं देवाक ताचे मागणे गाबोन दोंगरार, आनी हें ताचें मागणें देवाक एकदम आवडलें. आनीक आमी म्हणूंक जाता ताचे इतलो एकमतीचो राजा, ओ विवेकाचो बऱ्या गिन्यानाचो राजा आजून घडयेक मेळूंक ना, मेळचोय ना. जशें खुद देवान सांगलें, सगल्यांक जे आयज पासून मेळ्ळां आनी हाचे मुखार ज्या राजांक विवेक वो गिन्यान मेळपाचें आसा, विजडम मेळपाचें आसा, तांच्या सगल्याहून तुका चड दिता. कित्याक तुजें मागणें सादें तुजेच पासत न्हू वो तुज्या फायद्याक न्हू, पूण तुजे परजे पासत. आनी जेन्ना आमी हें परजे पासत देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमच्यान आमी मागता ताच्याहून सुबेज घेवपाक जाता. आमकां हें आयचें वाचप दाखयता. आयजूय आमचे लागीं असली पदवी आनी अधिकार दिल्ले मनीस आसात. आयजूय आमचे लागीं राजा राणी आसात जांच्या हातान पदवी अधिकार दिला. कसलें मागणें तांचें. आयज आमकां प्रोपगंडा भाव भयणीनो जायतो दिश्टी पडटा. आयज जे आमचेर राज चलयतात ते आमच्या बऱ्याक, परजेच्या बऱ्याक आपण कितें कितें करतात तें आमकां शिकोवंक सोदतात. आयज आमकां दिश्टी पडटात वेगवेगळ्यो स्कीम ज्यो एलिसांवा लागीं पावल्या उपरांत भायर सरतात. आतां ह्या दिसांनी जायत्यो गॅरंटी म्हणून भायर सरलेल्यो आसात. कितले जाण आमी तातूंत फटवतले आनी कितले जाणांक आमकां विवेकाचें गिन्यान आसतलें ह्यो वस्तू समजूंक तें देवाचेर दल्ललें आसा आनी आमचेर दल्ललें आसा. आमचे मदलीं कितलीं जाणां देवा लागीं गिन्यान मागतलीं आनी कितलीं जाणां ह्यो स्किम्स आनी ह्यो फ्रीबीज आसात ताचे फाटल्यान व्हांवोन वेतलीं हें आमकां मागीर कळटलें. पूण जरी तर आमी देवाचीं उतरां आयकून आयच्या पयल्या वाचपान जशें सोलोमोन पातशान केलें तें करूंक सोदता वो असलें जरी तर आमचें मागणें देवा मुखार येवन जाल्यार दुबावविरेत आमकांय होच जबाब मेळटलो. न्हूच फकत तुवें कितें मागलां तें, पूण ताच्याहून चड जाचे कडेन ह्या संवसारान तुका गरज. जशें देवान सोलोमोनाक सांगलें तुवें गिरेस्तकाय मागूंक ना, पूण एक राजा कसो गिरेस्तकायेची गरज. तुवें नामना मागूंक ना, पूण एक राजा कसो हे नामनेची इल्लीशी गरज आसा. तें तुवें मागूंक ना तेंय तुका हांव दितलो. आनी सोलोमोन पातशायाच्या जिवितान हें सगळें आमकां दिश्टी पडटा. हें फुडलें सुमान आमी ह्या वाचपांचेर नियाळ करतले सोलोमोन पातशायाच्या जिविताचेर. भाव भयणीनो, जरी तर आमी जेजूशी येवंक तयार आसा, देवाशी येवंक तयार आसा, जाल्यार ह्या संवसाराच्यो दास्ती ज्यो आमकां फटयतात भोव करून, ह्या संवसारान आमी जोडपाचें जायतें आसात. भोव करून आयज आमच्या तरणाट्यांक जोडपाचें जायतें आसा, शिकपाचें जायतें आसा, मेळोवन घेवपाचें जायतें आसा. आयज आमकां नामना जायतीं जोडूंक जाय, पदवी अधिकार जोडूंक जाय, आयज आमकां दुडू जोडूंक जाय. आनी हें सगळें संवसाराचें. आनी देवान आमकां संवसारान घातल्यात म्हणटच हें सगळें तो आमकां चुकय नासतना दितलोच. जाल्यार आयज सोलोमोन पातशाये कडेन शिकुया, ह्या आपोस्तलां कडेन शिकुया. सोलोमोन पातशाये भाशेन आमी आमचेंच जिवीत, कसलोय अधिकार आमकां आसा, कसली पदवी आमकां आसा, कसल्योय जबाबदारी आमच्या हातान आसात, वो कसलो सादो वावर जो आमी करता देवाच्या हातान घालून. आनीक ह्या आपोस्तलां भाशेन जें काम आमकां दिलें तें एकदम बरे भाशेन करून परतून आमी त्याच सोमयाशी येवं, आमचो अणभव ताका सांगूं आनी आमकांच आमी जायते पावटी इवॅल्युएट करूं. जायते पावटी आमकां वेळ ना, बिजी आमीच कितें करता हें समजूंक आयज आमकां वेळ ना. जायते पावटी आमकां विचारपाक जाता, एका फुलाचो वास तुवें निमाणो केन्ना घेतलेलो? एका उदकान उडी मारतलें बेबूक केन्ना पळयल्लें निमाणें? वो सुकणीं जीं वाऱ्याचेर उडटात तांकां तकली वयर काडून कितले पावटी केन्ना निमणें केन्ना पळयल्लें? वेन डीड यू सी इट लास्ट? वो जीं फुलां फुलतात तांकां आपुरबायेन केन्ना पळयल्लें? वो मनशां जीं चलतात भोंवतात
तांचे लागीं इल्लोसो वेळ काडून तांकां बरे भशेन केन्ना पासून आयकल्लें. तुज्या घरान जीं कोण जाणटीं आसात तांचे लागीं निमणो तूं केन्ना बसलोलोय तांचें आयकूंक, तांचे लागीं बरे भशेन उलोवंक. भाव भयणीनो, हो विसो जाल्यार होच विसो आमकांय फावो. आमचो वावर देवाच्या हातान घालुया, आमकांय विसो देव दिवंक सोदता तो घेवया. आनी अशें करता आसतना संवसारी वस्तूंनीच न्हय पूण संवसाराच्या वस्तूंहून वयर जे आमकां देव दिवंक सोदता तें आमी मागुया. आनी ह्याच पासत आमची आख्खी परिस्थिती जावं आमची सोशल, आमची पॉलिटिकल, इकॉनॉमिकल, आमचे कल्चरल आनी स्पिरिच्युअल ह्यो 5 वस्तू खेरीत भाशेन आमचें आख्खें जिवीत घडोवन हाडटा. जाल्यार ह्या सगळ्या वस्तूंचेर आमचें मन आसूंक आनी ह्यो सगळ्यो आमी देवाच्या हातान घालूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C15 पेज नंबर 34. C15. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दायित्व म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मागून घेवन. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संसार पडला तुझ्या नावे बाबा. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे आता तांकां सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया Sumia Jesu ami म्हणलो खाता आनी एकालसीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचें जिवीत समाजीक, आर्थीक, राजकीय, संस्कृतीक आनी आत्मीक जिवीत देवाच्या हातान घालुया आनी तो आमकां कितें दिवपाक जाय आनी आमकां कितें फावो तें सगळें जाणा. देखून आमकां फकत चलमावपाच्या भाशेन विवेकाचें गिन्यान मागुया. सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आमकां कांय पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरांच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणीच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भाव भयणीनो, फाल्यां आयतार आनी फाल्यां आमचो निमाणो दीस तयारेचो आनी आकारणेचो फिरगोज गवळीक सभा नव्यान स्थापून हाडचे खातीर करीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक सांजेच्या वेळार 3 वाजता ह्या आमच्या सगळ्या भावा भयणांक ल्हानसो रेतीर जातलो आनी त्या उपरांत आमचे फिरगोज गवळीक सभेचे वांगडी विचून येतले. फिरगोज गवळीक सभेचे वांगडी तशेंच आमचे कॅट मेंबर्स, कम्युनिटी एनिमेटींग टीम जी आसा ती घडून येतली मागात. खरीत भाशेन आमचे फिरगोजेक हे बरे वांगडी फावो जावं आनी त्याहून चड मागात आमच्या लोकांनी सगळे परजेन जांकां विचून काडटात तांकां फावो तो सहकार दिवंक, सहभागिलीपणान वावरूंक आनी हे भाशेन आमचें मिसांव ह्या संवसारान जेजून जें दिलां तें फुडें व्हरूंक सगल्यांक आमी करपा आयज
तशेंच फाल्यां आनी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलूंकार फिरगोजीची गवळीक सभा नव्यान स्थापचे खातीर मागणी. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रचल्या, तुज्या पुताचे सून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या दर प्रांतान सगळ्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमच्या फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरांत तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापनेन तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारून पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणां. आमेन. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20.